फसवणूक प्रकरणात सध्या पोलीस कस्टडीची हवा खावपी प्रिया यादव हिचे आड फसवणुकीचो तिसरो गुन्हा नोंद जाला। दिवचलच्या शांता कॉलनीत रावपी अशोक पाणीग्रही हांणी दिवचल पुलिशेत कागाळ केल्या। चल्याक रेल्वेत नोकरी दिता म्हणून सांगून यादवान अशोक पाणीग्रहीक 18 लाख रुपयांची तोपी घाली। दिवचलच्या कितलेशेच लोकांक तिणे तोपी घाल्ल्यान दिवचले सध्या खोदळ पडला। फसवणूक प्रकरणात सध्या पोलीस कस्टडीची हवा खावपी प्रिया यादव हिची एक भानगड फुडें येवपाक लागल्या। फसवणूक प्रकरणात दिवचल पुलिशेन अटक केल्ल्या प्रिया यादव हिचे आड आता आनीक एक म्हळ्यार फसवणुकीचो तिसरो गुन्यांव नोंद जाला। चल्याक रेल्वेत नोकरी दिवपाचे हायेस दाखोवन तशेंच महाराष्ट्रात जमीन खरेदी आनी दुकानां विकपाचें कारण फुडें करून प्रिया यादव हिणें तब्बल 18 लाख रुपयांची तोपी घातल्या अशी कागाळ दिवचलच्या शांता कॉलनीत रावपी अशोक सोमनाथ पाणीग्रही हांणी दिवचल पुलिशेत केल्या। ताचे भायर वैजकी उपचाराचें कारण फुडें करून प्रिया यादव हिणें भांगर उखल्ला अशें अशोक पाणीग्रही हांणी कागाळेंत म्हणलां। फाटल्या 2017 ते 2023 ह्या 6 वर्सांच्या कार्यकाळात फसवणुकीचो हो प्रकार घडिल्ल्याचें कळटा। हे कागाळीची दखल घेवन दिवचल पुलिशेन प्रिया यादव हिचे आड IPCच्या 420 कलमा खाला गुन्यांव नोंद केला। उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल, दिवचलचे पुलीस उपअधीक्षक जिवबा दळवी आनी पुलीस निरीक्षक दिनेश गडेकर हांच्या मार्गदर्शना खाला पुलीस उपनिरीक्षक सोनाली हरमलकर ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करता। मजगती दिवचलच्या 4 भयणींची फसवणूक केल्ल्या प्रकरणात प्रिया यादव हिका 3 दिसांच्या पुलीस कस्टडीचो रिमांड दिला। ताचे पयलीं फाटल्या 3 नोव्हेंबर ह्या दिसा प्रिया यादव हिका कोल्हापूर वाठारांत अटक केले उपरांत लक्ष्मी दलवाई फसवणूक प्रकरणात दिवचलच्या न्यायालयांत तिका उबी केली तेन्ना न्यायालयान तिका 7 दिसांच्या पुलीस कस्टडीचो रिमांड दिल्लो। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण प्रिया यादव हिणें आनीकय कांय जाणांक तोपी घातिल्ल्याचें कळटा। तिच्या आड आनीकूय गुन्यांव नोंद जावपाची शक्यताय आसा। तशी माहिती पुलीस खात्याच्या खास सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या। आतां पळोवचें पडटलें प्रिया यादव हिच्या आड आनी कितले आनी कशा पद्दतीचे गुन्यांव नोंद जाता ते। गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।